बाबा भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां मोगा सेवकार ह्याच्या दिनवासनेच्या बलिदानान हे मिसाचें बलिदान कितें भशेन समाजीक मोडार उदरगत करून भावलोल्या आनी दुसऱ्याची सेवा करूंक स्फूर्ती दितोल्या मरून गेलोल्या आमच्या फुडारी रतन टाटा कितें भशेन ह्या आमच्या मनशा खातीर एका फुडाऱ्या खातीर एका उदरगतीन भावलेल्या धोंदेकारा खातीर दिनवासीचे मिसाचें बलिदान आमी आयज बापाक भेटयता। देवाक दिनवासूंक की ताणें आपल्या जिविता वरवीं जायत्या जाणांची काळजां मनां आपले कुरपेन भेसावन आनी आपले सेवेन ताणें भरली आनी एक बरो मनशाळायेचो वावर ताणें आमच्या संवसारान फुडें व्हेलो। आयज हेंच दिनवासीचें बलिदान आमी ताचे खातीर उबारतना ताची स्फूर्ती घेवन आमी आमच्या जिवितांत सदांच देवाचेर पातयेवन आमच्या जिविताची वाट फुडें चलोवंक ह्या मिसान आमी मागुया। सगळीं हात जोडून कुशालकायेन ह्या मिसान आमी वांटो घेवया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन। आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं। आयज हे मीस आमी रतन टाटा ह्या मनशां खातीर भेटयता, कित्याक जे भाशेन भागिवंताचेर नदर मारून आमी आत्मीक जिवीत मागता जाल्यार समाजीक मोलार आमचें जिवीत ओदीक फोलवंत आनी येसस्वी जावंक आनी पेल्याचे सेवेन भरलोलें जावंक असल्या फुडाऱ्याचे देख आनी स्फूर्ती आमी घेवंक फावो। रतन टाटा 1991 ह्या वर्साक ताका चेअरमॅन ऑफ टाटा ही पदवी मेळ्ळी। ताचे निमोनी जाल्यार तांणी टाटा ग्रुप हो आपलो धंदो खूब वयर व्हेलो, जावं ऑटोमोबायल्स, स्टील, हॉटेल्स, कंपनीज, तशेंच हॉस्पिटल एक्सेट्रा। तांणी खूब सवाय विकपाची गाडी संवसाराक दिली, टाटा नॅनो। साद्या लोकांक फायदो जावंक तांणी ही येवजण हाडली। तशेंच आपल्या धंद्याचे सुमार 60 to 65% फायदो चॅरिटी मुनगे दुसऱ्याचे सेवेंत घालो। ताचे जैत आसले 2 लोकांच्या काळजांत आनी मनांत, त्या पासत आयज सगलो लोक ताका मान दितात, ताच्या साद्या आनी स्फूर्ती दितोल्या जिविता पासत। जायत्या आव्हानांक आनी आडकोळीक फुडो करून फाटीं पळय नासतना तांणी कोश्ट त्रास काडून आनी देवाचेर पातयेवन आपलो धंदो चडयलो आनी आपलो मोगूय मनशाच्या काळजांत ओदीक वाडयलो। बाबा भयणीनो, हीच सुरवातीची उतरां आमच्या मनान धरून जेजूनय आमकां म्हणलां, जेन्ना तूं दुसऱ्याक उदकाचो पेलो दिताय, गरजेक सांपळल्याक तूं पावताय, जेन्ना विंगड आसल्याक तूं न्हेसयताय, कश्टतल्यांक तूं बुजवण दिताय, रोडटल्यांक तूं कुरपा आनी तुजो सांगात दिताय, तेन्ना तूं देवाचे कृपेन वाडटा। तें तूं म्हाका करताय। आयज असलेंच देणें जायते फुडारी आमकां एक स्फूर्ती दितात। असली स्फूर्ती घेवन जिवंक घडी जायते फावटी तूं आनी हांव चुकलां जायत। देवाचें आसणें भोगूंक आनी देवाचो मोग दुसऱ्या सवेन दाखोड करूंक दूख धरून हे वेळार सगळीं त्याच देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणी मागुया आनी सगळीं बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सर पवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो नांव उच्चारून सांगता, मनाचेतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध। ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवृतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता।
सर पवित्र दिव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. देवा सोर मनशाच्या बापा सोर लोकांक एका मुळातून उपजोवन आनी एकटावन एका मनशाकूड तूं घडून हाडटाय. सगळ्या मनशाचे काळजान तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटय आनी आपल्या भावा भयणीची उदरगत जोडच्या ओतरेकांनी भर. सगळ्यां खातीर तूं दिताय ती पुस्कळ देणी फावो ते परी वांटून घेवन दर एका मनशाच्या सुदारणेक उपकारूं आनी सगळे जाती वर्गां वर्णाचे वेगळोचार आनी भेद काडून उडोवन मनशां समाजान न्यायनीत आनी प्रामाणीकपणान राज करूं. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांवें जुआवांक जिव्या देवाचो शिक्को घेवन दुसरो एक देवदूत उदेंतीसान येता तो पळयलो. ज्या चौगा देवदूतांक संस्काराक आनी सोंदिराक वायट करूंक पदवी दिल्ली आसली तांकां ताणें व्हडल्यान असो उलो मारलो. आमच्या देवाचे चाकराच्या कपलार एक शिक्को आमी मारिसूर तुमी संस्काराक वो सोमदिराक वो झाडांक वायट करूं नाकात. आनी शिक्को मारलेल्यांची संख्या हांवें आयकुल्ली. इस्रायलाच्या पुतादुवाचे सगल्या कुलींतलो 144,000. हें जातूच कोणाच्यानूच मेजून नजो तोसली एक भोव व्हड लोकांची उरपोंच हांवें पळयली. सगळ्या देशांचो कुलांचो पोरजांचो आनी भासांचो तो लोक दोवींक आंगोस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो दवरून शिवासनां आनी मेंढरां मुखार तो आसलो. तीं व्हडल्यान म्हणटालीं, शिवासनार बसलोल्या आमच्या देवाक आनी तोशें मेंढऱ्यांक जय. शिवासनां जाणट्या आनी 4 जिवांचे रचने भोंवती आसले ते सगळे देवदूत सोदरे मुखार सोरपोट पडले आनी देवाक नमस्कार करून तांणी म्हणलें, आमेन. वाखाणणी, मोहिमा, जाणविकाय, दिनवासनी, मान, पदवी आनी बोल आमच्या देवाक सासनाच्या सासनाक. आमेन. जाणटेल्या एकल्यान म्हजे कडेन विचारलें, धवे न्हेसल्यांत तीं कोण आनी खंय तावन तीं आयल्यांत? हांवें जबाब दिलो, म्हज्या सायबा, तूं जाणाय. तांणी म्हाका सांगलें, हो लोक निश्ठूर धुमाळ्यांतलो सालामतीन पावलो. तांणी आपली आंगोस्त्रां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुल्यांत आनी धोवी केल्यांत. देवाचें उतर हें.
भाग्यवंत जुआंवचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो, पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाची भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केले, कित्याक आमी खरेंच ताची भुरगीं. ताका ओळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, आतांच तावन आमी देवाची भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातल्यांव तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातल्यांव, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्यांव हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेल शुद्ध तोशी ताचेर हो बरवासो दवरून आसात, ती सगळीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात. देवाचें उतर हें. Soy sol espora, soy sol espora, soy sol espora. Soy sol espora, soy sol espora, soy sol espora. Treba cię utoraj kontaki, ty subami. Badani, Tisubagi, soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora, soy sobespora. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. लोकाच्यो उरपोजी पळोवन जेजू दोंगरात चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सुरशीं आयले. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. खोशे मनान गरीब ती सुबागी, सर्गीचें राज तांचें. शांत ती सुबागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदोन करतात ती सुबागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणान तान येतात आनी बुकेतात ती सुबागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दयाळ ती सुबागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितळ ती सुबागी, ती देवाक पळयतली. सवस्थाय करतात ती सुबागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुबागी, सर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां ओकमानतीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्साचें वायट तुमचे आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुबागी. कुशाल आनी संतोश बरीत जायात, स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचें शुगोड तुमाने. बाबा भयणीनो, आज जरी आमच्या बाबा रतन टाटा हे आमच्या इश्टा खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटयता. ह्या संवसारान ताणें सदांच आपलें जिवीत जैताच्या मोडार ताणें बांदून हाडलें आनी न्हय सोबत आपल्या धंद्या पासत, पूण अदीक करून ताणें मनशाच्या सेवेंतल्यान, मनशाच्या उदरगतींतल्यान आनी मनशाच्या बरेपणांतल्यान ताणें आपलें जिवीत मांडून हाडलें. देखून आयज संवसाराचो लोक रतन टाटाक आयज सलाम करतात, मान करतात. तर एक बार धर्माची भावविणा आयज ताका मान करतात, कित्याक ताणें सगळ्या सवें कसलोच वेगळोच हात पडनासतना, कसलोच भेदभाव धरिनासतना
ताणें मनशा कुडाची सेवा केली. जेजू आमकां पयले सुवातेर एक मनशा कुडाचे जिविताक आमकां वेंगूंक उलो मारता जाल्यार आयज जायती आमकां फुडारी, जायती आमकां भाग्योन दिश्टी पडटात आनी आमच्या दोळ्या मुखार आसात जाणी आपलें जिवीत देवा खातीर, जेजू खातीर भेटयलें. आयज तरेकवार मोडार, तरेकवार धर्माची भाव भयणां हेच आपले मनशाळ्याचें जिवीत दुसऱ्यां खातीर भेटयतात. इंग्लीश भाशेन एक म्हणणी आसा, इट इज बेटर टू लायट अ कॅन्डल देन टू कर्स द डार्कनेस. आयज दर एक जीव प्राण ह्या संवसारान, दर एक फुडारी आयज ह्या संवसारान येता ताणें वात जावची गरज आसा. जिवितान सरभोंवती आसलेल्या काडोकाक, सरभोंवती निराशीपणान जियेतल्या लोकांक, सरभोंवती घाट जाल्ल्या लोकांक, सरभोंवती एके भाशेन नापास जावन जियेतल्या लोकांक एक उजवाडाचो फोलेर जावंक, एक बोरमाशाची किट्टी जावंक आयची जो आमकां उलो मारता. आनी हें करतले जाल्यार आमी दर दिसाक जागृतायेन रावंक, जो दिसाक आमी तयार आसूंक गरजेची. आनी जेन्ना ही जागृतायेंतल्यानूच देव आमकां एक जैताची वाट दाखोवंक आदार करता. बाबून एका दिसा खंय एक एम्प्रेस, एक राणी, तिका भुरगीं नासलीं त्या पासत आपलो ही राजवटकी फुडें व्हरूंक एक भुरग्याक ती एडॉप्ट करूंक सोदताली, पोसूंक सोदताली. जे भुरगें खरेंच आपल्या फाटल्यान कोण ही राज चलयतले, कोण ह्या राजाची उदरगत करतले. आनी तेन्ना ताणें आपल्या आख्खे राजवटीच्या भुरग्यांक आपयलीं आनी तांचे लागीं बियां दिलीं आनी सांगलें, 1 वर्स हांव तुमकां दितां, हें बी तुमी रोवन एका वर्सान ताची फळां जावं फुलां हाडून तुमी म्हाका भेटयतात. आनी जो कोण अदीक दितलो ताका हांव म्हज्या ह्या राजाची राणी करूं वो राजा करूंक हांव नुमयारतलो. आनी एका वर्सान खंय सगळीं भुरगीं परतून आपल्या हातांनी वाजांनी जावं फुलां जावं फळां घेवन आयलीं आनी तांणी दाखोड केलें, हें फळ ह्या झाडाचें, हें फूल हें तुवें दिल्ल्या बियेचें. पूण तांचे मदें खंय एकूच चेडूं आसलें आनी ताच्या हातांनी खंय ती 1 वर्स पाटीन दिल्ली बी ताच्या हातान आसली. आनी तेन्ना राणीक विचारलें, बाय, सगळ्यांनी फुलां फळां हाडल्यांत आपल्या झाडाची, तुवें कित्याक हाडूंक नाय? आनी तेन्ना खंय त्या चेडवान म्हणलें, मॅडम, जें तुवें म्हाका बी दिल्लें तें बी हांवें वाजान घालून जाय तें एकमतीन वाडोवंक ताची सोद घेतली, जाय तो हांवें पुराय वावर केलो. दर दिसाक चुकोन आसतना ह्या बियाक आमी उदक घातलें, ताका सारें घातलें. पूण आखरेक 1 वर्स जालें, एवरी डे, दर दिसाक दिसपोटी हांव ह्या बियाची कुयदाद घेतली, पूण तें बी वाडोकूच ना. हें पळय तुजें बी हांवें पोत्तून हाडलां. आनी तेन्ना हूंय राणीन ह्या चेडवाक शाबासकी दिली. कित्याक शाबासकी दिली? न्हय तेणें फळां फुलां हाडलीं म्हूण वो हाडूंक ना म्हूण, पूण कित्याक ताणें सोबी माजार सांगलें, ज्या दिसाक हांवें तुमच्या हातान जी बियां घातलेलीं ती बियां मेल्लीं बियां, दे आर द डेड सीज. ही बियां हांवें फ्राय केल्लीं, ती आनी जावपाची नासलीं. पूण आयज ह्या भुरग्याच्या जिवितान ताची ऑनेस्टी, ताजें म्हाका बरेंपण दिसलें. कित्याक तें सोत उलयलें देखून. आयज यो ह्या राजवटकेचे तूं फुडाराची राणी जातलें. बाबा भयणीनो, ह्या भुरग्यान कितें केलें काय? दिसपोटी जाणा जावनूय ताणें आपल्या जिवितान हार मानूंक ना. हें बी तेन्ना सज्यांनी भायर मारूंक जातालें, पूण एवरी डे चुकोन आसतना ह्या बियाची ताणें कुयदाद घेतली. जाणा जाल्लें तें वाडोना बी, तरी उदार मनान ताणें ह्या बियाची जबाबदारी घेतली. बाबा, आयज असलेच मनीस ह्या संवसारांत आमकां गरजेचे. न्हय जे हार मानतले, न्हय आपल्या जिवितान निराशी घेवन न्हिदोन रावतले, न्हय आपल्या जिवितान उदरगत करून वावुरतले, पूण आपले पळयतले, आपली बोळसां भरूंक पळयतले, न्हय करप्शन करून, न्हय आपल्याचें चिंतून, न्हय आपलेपणान जिवंक, न्हय आपलो धंदो पडूंक, आपल्याचें एके भाशेन बरेंपण पडूंक. पूण आयज समाजान आमकां जाय
असले आपले जिवितान दुसऱ्यांक बोरवासो दितले, दुसऱ्याची सेवा करतले. आयज आमकां फुडारी जाय, दुसऱ्यांक जिवी दितले. आयज आमकां फुडारी जाय, दुसऱ्याची बरेपणां, दुसऱ्याची उदरगत पळयतले. आयज आमकां फुडारी जाय, समाजीक मळार एका नोकेत्रा भाशेन चकचकतले. बाबनो, तांतलो एक आयज रतन टाटा, जाका आयज आमी सलाम करता. कित्याक ह्या मनशाक आयज आमी इतलो मान दिता? कित्याक ताणें आपल्या जिवितान देवाची बरेपणां आपल्या वावरांतल्यान, आपल्या धंद्यांतल्यान दुसऱ्याक फावो केली. आयज ह्या मनशाच्या जिवितान आमी कितें पळयता काय? खरेंच जे जेजून आमकां आयज उगडापें केलें. दर दिसाक आमी जेन्ना जागृत आसता, when we are awake in our life, when we are watchful in our life, we can be successful. दर दिसाक रतन टाटा ही जागृतायेन आपल्या सरभोवती आशिल्ली निराशेपण, सरभोवती आशिल्ली ही गरीबसाण, सरभोवती आशिल्ली ही घायर जाल्ली लोक, एके भाशेन कश्टवतलो लोक, गरीबपणान जियेतलो लोक, तांच्या जिवितान एक उजवाड तो जालो. तांच्या जिवितान एक बोरवाशाचें कीट जालो. आयज जेजू हेच आमकां उगडास करता. पयल्याय वाचपान भाग्यून पावलो एफेसकारान बरोवन सांगता, ज्या दिसाक आमी देवाचेर नदर घालून चलतले, ताचेर पातळून चलतले, तेन्ना आमचें जिवीत दुसऱ्यांक एक सुबापणाची जातली. ज्या दिसाक हांव म्हजी दोर पावलां देवाचेर पातळून मारतलो, तेन्ना म्हजी पावलां म्हाका जैताच्या मोडार म्हाका पावयतली. आनी जेजू भाग्यून पावलो एफेसकारान बरोवन हेच सांगता, तांची नदर त्या देवाचेर आसूं. जो भावाटी पोसरायताली, जो भावाटी दुसऱ्यांक दिताली, तेन्ना आपले चिंतीनासतना, आपलो फायदो पडिनासतना, पूण मरोंक तयार आसूं, हेच जागृतायेन दुसऱ्यांक जिवी दितेली जावं. जेजूची उतरां आमची उतरां करून रतन टाटा आमकां एक स्फूर्ती दितलो, एक मनीस हें ओळखून घेवंक. ताच्या जिवितान आमी जायते बरेपणां पळयता. पयलीं सुवातेर म्हणटा ते भाशेन ताचें जिवीत सदांच एक नवेपणान, एक नवे बदल्लें जालें. एवरी डे पीपल सॉ समथिंग डिफरंट, एक्सलंट, पावर एक्सलन्स इन हिज लायफ. ताच्या जिवितान एक क्रिएटिवनेस, एक नवेपण तांणी पळयलें. दुसरे सुवातेर तांणी सदांच एक नवे बदल्लेक वेंग मारली. सदांच आदले घेवन तो जिवंक ना, पूण नवें करीत तो गेलो आपल्या जिवितान. ताणें आपल्या जिवितान मनशाळाची तत्वां आपणायली. न्हूच दुसऱ्याचे वायट पळयतली, दुसऱ्यांक सकयल उडयतली, पूण दुसऱ्यांक वयर काडटली तत्वां ताणें आपणायली. दुसऱ्या सवय एका पंगडान तो वावुरलो. ही वर्क एवरी डे एज अ टीम स्पिरिट. न्हूच एकलो कसो दुसऱ्यांची जुलूमशाही चलूंक न्हय, पूण दुसऱ्यांक सांगाता घेवन ताणें दुसऱ्याची बरेपणां पावली आनी विस्वास धरून आपल्या पंगडाच्या सांगातान ताणें आपलो धंदो चडयलो आनी वाडयलो. ताणें आपल्या जिवितान शिस्त सांबाळ्ळी. आपल्या जिवितान समाजीक जबाबदारी ताणें घेवन जावं 60 ते 65% आपल्या धंद्याची बरेपणां ताणें दुसऱ्याक फावो केली. दुसऱ्या सवय काकलुतीन दोळाडायन तो वावुरलो. जावं इस्कॉलांक, जावं शाळेंत, जावं हॉस्पिटलांनी जाय तो ताणें वावर धंदो, जावं गरिबा सवयीक गरजेक पडलोल्यांक तो पावलो आनी काकलुतीन दोळाडायन दुसऱ्याच्यो गरजो ताणें ओळखून घेतल्यो. आनी निमाणी सुवातेर बाबा बुडीनो एक स्फूर्ती दितले. बोरभाशेचें जिवीत उजवाड्याच्या जिविताचो नामणो तो जालो. आयज जेजू असल्या मनशाचेर, फुडाऱ्याचेर नदर मारून आमचें जिवीत सुबापणाचें जावंक मागता. कितें आमी करूंक गरजेचें? ह्या फुडाऱ्याचेर भाग्युताचेर नदर मारून आयज जेजू आमकां म्हणटा, पयलीं सुवातेर भावा भयणीनो, जें आमी कितें ल्हान व्हड करता आमच्या जिवितान तें मोगान आमी करूंक. इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटा टू लव वॉट एवर लिटल ऑर बिग थिंग दॅट आय डू इन माय लायफ. दुसरे सुवातेर आमच्या जिवितान ल्हान ल्हान चुकी पडूंक न्हय, पूण जिवितान जी बरेपण आसात ती आमी पडूंक. टू सी द बिगर वर्ल्ड विथ अ पॉझिटिव्ह मायंड. तिसरे सुवातेर भाव आमकां आयज उलो मारता, नेवर मिस एनी ऑपॉर्च्युनिटी इन आवर लायफ. जेन्ना कितें सोयेक मेळटा
दुसऱ्या खातीर कितें बरें करूंक केन्नाच फाटी सरो नाका. तुजे जिवितान कितें नवेपण तुका करूंक दिसता सदांच बरें करूंक वावर कर. जें तूं कितें करता तें रोंगीत कर. जेन्ना तूं रोंगीत नवेपण करतलो तेन्ना दुसऱ्याक तुजी बरेपणां ओळखूंक तूं फावो करताय. आमच्या जिवितान भाव आमी कितें करता ते की भाशेन तोंड काडे करूनय पूण आमच्या जिविताचेर हांसते मुखामोडान आमी जेन्ना करता तेन्ना संवसार बदलूंक आमी पावता. आमच्या जिवितान जेन्ना आमी कितें करूंक सोदता तें भाव आमी एकूच फावट ह्या संवसारान करूंक जाय. कित्याक ह्या संवसारान आमी एकूच फावट येता. म्हणटच आमकां कितें बरें करूंक सोदता उदरगतीचे वाटेर आमकां पावयता. कितें आमकां दुसऱ्या जिवितान शांती सूख हाडूंक आमकां जे सोयेक मेळटात ते ह्या संवसारान आमी करूंक वावरुया. जाणटो जालो रिटायर जालो म्हूण आमी रावले जाल्यार फुडें आमकां दीस मेळचे नात. आयज जेजू आमकां सांगता जागृत रावया. आयज देवान तुका हो दीस दिला. दुसऱ्या खातीर कितें बरें करूंक दिसता दुसऱ्याचे उदरगती खातीर कितें करूंक दिसता जाल्यार फाटीं सरचे न्हय. देवाचेर पातयेवन ताचेर विश्वास दिवन आमी आमच्या जिविताची पावलां फुडें मारुया. आनी जो देवाचेर पातयेवन चलतलो तो जैताची वाट चलूंक पावतलो. आनी फाल्यां तूं मेलो उपरांत फाल्यां तूं जाणटो जालो तेन्ना लोक तुका हात उबारून सलाम करतलो तुका मान दितलो. असलें स्फूर्ती जिवीत घेवन जेजूचेर पातयेवन जिविताची वाट आमी चलूंक वावरुया. म्हज्या पुरबायच्या बाबा भयणीनो हे मोचें तुमचें बलिदान सर पवित्र देव बापाक मानता तसलें जावून मागात. आमच्या दाचें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या एके पवित्र विचारावाक सवेस्पर मानून घेवन दोळ बापा तुका उलो मारतल्याचे मागणी तूं आयक. तुजे पवित्र विचार देणी मानून घे. तुजे आपणालोली भुरगीं करता त्या पवित्र आत्म्यान सगळ्या मनशांक भर. ओनीत आनी सर तरेचे अंतर आनी वेगळोचार मोगा वरवीं सोपोवन मनशा समाजाक शांती समाधानाचे राज करूंक आनी सगळ्यांचे एक कुटुंब जावंक हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळसा उबारुया. आमी दी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र आनी शास्त्राच्या देवा सोर कडेन सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरपता. जिव्या भावार्थान ताचें जिवणपण परगडटा. तीर बोरमाशान ताच्या मोहिमेमोत येण्यांक ओतरेकता.
देखून देरुता आनी भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस म्हणून सोसूंक विचारी ताणी उंडो घेतलो. तुका दिन बसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकाचें भक्षणी मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गोट परगटोया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उडास करता. अजिविताचो उंड आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. जेजूची कूड आनी रगत शोधले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. आणि प्रार्थना संत भाग्य बाबा प्रेमदायी आमचा गौरव बाबा सिंहासनावर विश्वा आणि सोने यादी गौरव गौरव तिका वाढव म्हणून जीवनपणाचा भाव त्या आमच्या भावाची कामकोर कामाला देशावरी नगरा समेसा तुझे कोणतरी मुखावर पडलो भावकोर समेसाची गैरगौरव आम्ही मागतो. Angkuhan dari Dewan Maya Sanami, Bagian Tuhan di Tuhan Mawaki, Bagian Tuhan Tani Tuhan Kali Taman Mawya, dan Surya Bukta Permur, Sas Nanjal Sunan Mawka Mawaki, Nanjal Sadra Tuhan Mawka Mawka, Yesus Krista Tuhan Mawka Mawaki. Deus Jesus orbe, Deus Jesus sangada,
त्याच जेजुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोडमंडळाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस आमगेली स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमंडळार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान वत्रेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतेन सर पातकांनी सुटय आनी सर्व आखंडांतली वाटाय. पिता रास पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या ससनाक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबरताची दीस घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जे येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सरंकाल तुमचेय सोमे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक जेजू शांती आमी मोगान हास्य तोंडान वांटुया. हेंचवे आसूं, हेंचवे आसूं, हेंचवे आसूं, हेंचवे आसूं. देवाची संवसाराची पाप काटली आमची काबूत कर. देवाची शिडी संवसाराची पाप काटली आमची काबूत कर. देवाची संवसाराची पाप काटली आमकां शांती. हेच ती देवा शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेडीच्या जेवणाक आज आमकां आपयली सगळी आमी सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थया देवा मनशाक कुणबाक नवो जीव दितल्याक एकाच उंड्याच्या पोसणान तुवें आमकां फावो केली. आपली स्थिती गोत वयर काडूंक सोदलेल्या लोकांक आदार दिवंक आनी तांकां फावो ती न्यायनीत मेळूंक हे एकवटाच्या संस्कारा वरवीं खऱ्या आनी निस्वार्थी मोगान आमची काळजां तुवें भरली. ह्या समाजाची आनी ह्या संवसाराची उदरगती खातीर वावरूंक आमकां आनीक असले भावराडी धाड म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बाबनो, ह्या मिसान तुमी सगळे तरेन भक्तीपणान वांटो घेतलो आनी कितें भाशेन आमच्या समाजीक फुडाऱ्या पासत रतन टाटा ह्या आमच्या इश्टा पासत आमी सगळ्यांनी ह्या मिसान मागले. मिसाच्या बलिदाना वरवीं जो संदेश आमकां मेळ्ळो हो संदेश आमच्या जिवितांत जिवंक ताची स्फूर्ती घेवन आनी जेजून दाखयलेली वाट चलूंक आयज आमकां मेळिल्ल्या संदेशाच्या बोडान हो आशिर्वाद घेवन आमी देवाची कृपा आमकां मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Amen.